Hello friends and welcome to yet another episode of पागलपंती युवापंथी. येस, हो शो तुमच्या खातीर आसा आणि तुमकां एंटरटेन करपा खातीर आसा. आमी वेगवेगळे कॉलेजींनी वचून किंवा भायर खंयसर वचून गेम्स खेळटा, भुरग्यांक काय प्रश्न विचारता, सिंपल प्रश्न आणि ताजे आन्सर्स जे फनी आन्सर्स मेळटा ते तुमकां दाखयता. पूण एक क्लॅरिफिकेशन तुमकां सगळ्यांक हांव करपाक सोदता की हो शो टोटल एंटरटेनमेंट आसा. कोणीच मनार घेवचें न्ही, कोणाकूय वायट दिसता बीन जाल्यार हांव काय करूं शकना, पूण वायट धरचें न्ही. एंड हो शो पळयत रावात, मजा घेयात. पण शो सुरू करच्या पयलीं ह्या विकाची क्रेझियस्ट न्यूज. येस, न्यूज अशी आसा, IPS trainee from Kerala goes viral on Facebook because of her good look. Yes, ladies and gentlemen, मेरियन जोसेफ अशें ह्या IPS ऑफिसराचें नांव आसा आणि ती एक सद्याक ट्रेनिंग आसा, ट्रेनिंग तेजी चालू आसा ट्रेनिंग तेजी. एंड अशी न्यूज आयिल्ली की ताची पोस्टिंग जावपाची आसली कोचीन एज ACP आणि ताज्या नंतर जायते कमेंट्स आयले की बाबा इतली ब्युटिफूल दिसता, इतली हॉट दिसता, इतली गुड लुकींग आसा की सगळ्यांनी कमेंट्स करपाक सुरवात केले. कांय कमेंट्स अशे आशिल्ले की समजा ती कोचीन पोस्टिंग जाता जाल्यार आमकां पयलीं कळयात, आमी कितें तरी क्रायम करता आणि मागीर तिच्या हातींसून अरेस्ट जावपाक सारके आतूर आसा आमी. क्या बात है. आणि एकट्यान पोस्ट असो केलो की कितनी सुंदर है ये, विश्वास ही नहीं हो रहा है की ये पुलिस वाली है. वळी आमच्या दुसऱ्या सेगमेंटाकडे. आमचो दुसऱ्या सेगमेंट आसा, आमी कॉलेजीन वचून जे क्वेश्चन विचारता ते आमचो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर सद्याक सचिन म्हापसा आसा. सचिन, सांग कितें चल्लां आणि कितें विचारपाचो आसा आयज तूं? थँक्यू सचिन, थँक्यू व्हेरी मच. हांव सचिन परत एकदा तुमचं स्वागत करता ऑन ग्राउंड. आमी सद्याक आसा म्हापसा हांगासर इन सेंट झेवियर्स कॉलेज. येस, युवापंथी. आणि क्वेश्चन म्हाजो आयचो असो आसा. पयलो क्वेश्चन तुमच्या खातीर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोण? एंड द करेक्ट आन्सर, एज यू ऑल नो, प्रणब मुखर्जी इज द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड आमचो सेकंड क्वेश्चन आसतलो, इंडियेचें नॅशनल सॉंग कितें? नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. एंड बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी हें सॉंग बरयलां. पळोवया आमच्या ह्या भुरग्यांक कितले खबर आसा. आनी वांगडा कांय गेम्स आमी खेळटले, लायक सिंपल गेम्स. आनी ते जर जिखत कोण जाल्यार ताका एक कप, एक बारीकशे प्रायज म्हाजे कडल्यान मेळटले फ्रॉम प्रुडंट अँड एक्वा स्पायस, जे आमचे गिफ्ट स्पॉन्सर आसा. सो पळोवया आनी कप सुद्दां दिवया. कम ऑन. हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? असं खबर आसा म्हाका, तें नांव याद येयना. आय डोंट नो. इंडिया मोदी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सारखी खबर ना म्हाका. असो डॉक्टर अमित अन्सारी. हॅलो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट युवापंथी. आणि आमचे यूथ कितले आमच्या देशा बद्दल खबर आसा हे बीन जाणा घेतले. सद्याक हांव आसा झेवियर्स कॉलेजीन म्हापसा हांगासर. खूब मजा मस्ती आतां सुरू जावपाची आसा. सो डोंट गो एनीवेअर. आमच्या वांगडा सद्याक कांय भुरगीं तुमी सद्याक पळोवपाक शकता. तुका युवापंथी केन्ना पयला प्रोग्राम तुवें? नो. सो तूं खूब एन्जॉय करतले आयज, दॅट्स फॉर डेफिनेटली. ओके, म्हाका सांग, आमचे इंडियेचो प्रेसिडेंट कोण? इंडियाज प्रेसिडेंट इज अशें म्हणटात की यूथ आर द फ्युचर ऑफ इंडिया. आणि सद्याक आमी फ्युचरा वांगडा उलयता आणि कितले कितें खबर आसा पळोवया. आवडटो हिरो कोण तुजो? रणबीर कपूर. रणबीर कपूराचे खंयचे एक फिल्म जे तुका आवडटा? ये जवानी है दीवानी. वाव, एक डायलॉग तो तुका याद आवेलो? मैं दौड़ना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता, बस वॉट एवर. आय लायक दॅट. ओके, सो म्हाका एक सांग, फिल्म तुका आवडटा ते खातीर एक बेस्ट क्वेश्चन तुका विचारता. हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी. ना शुअर. इंडियाचो प्रेसिडेंट कोण? सिंपल क्वेश्चन. असं खबर आसा म्हाका, तें नांव याद येयना. खबर आसा पूण तुका नांव याद येना. मोदी. दॅट्स रायट. मोदी. नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. not the Prime Minister. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee? Are you sure? Yes. ताज्या पयलीं कोण आसलो? APJ? No.
Who is the president of Goa? Goa. I know India. India's president. घेऊ नका गोयाक प्रेसिडेंट नसता. Okay. Okay. Who is the president of India? I don't know. Who is the president of India? Pranab Mukherjee. इंडियाचो प्रेसिडेंट कोण? India's president. President of India. India, Modi. Modi is the president of India. Sure? Yeah. Modi is the president of India. Yeah. Then who is the prime minister of India? Okay, Modi. Modi is the prime minister of India. Then president of India? Oh yeah, I think Modi also. Modi also a president of India. Just come here. अगं एक लायब्ररी म्हणून असतं कॉलेजीमध्ये, एक लायब्ररी म्हणून एक जागा असतं, तेव्हा तर मला केन्ना पेपर बीन वाचपाक जाय. आज कितें घडलां खबर आसा तुका गोंयान? नो. काल कितें घडलां खबर आसा? पयर? लास्ट वीक? लास्ट मंथ? लास्ट इयर? व्हेरी गुड. देशाचें नांव सारकें उज्वल करतलो. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. No idea. Who is the president of India? Pranab Mukherjee. खंय रावता? Ponda. पोंडा. सो पोंडाच्यान तूं हांगा ट्रॅव्हल करता डेली? Daily. माय गॉड. बसीन बीन सुशेगाद मगो? हय. आमी जेन्ना यूथ बसीन जेन्ना ट्रॅव्हल करता पळय तेन्ना खुबशे प्रॉब्लम्स आमकां फेस करचे पडटा. सो तशे कितें प्रॉब्लम्स केन्ना तुका? Yeah, actually, केन्ना Panjim to Ponda especially with तेन्ना ते कितें सांगता because we are like half ticket आमकां येवपा दिना. तुमी like senior citizens and ते like full ticket certificate तुमी मागीर येया. Like you have to stand and rest of the people should sit. पूण तुवें केन्ना ट्राय केला बीन तांची कंप्लेंट करपाक बीन? Complaints like how कितें सांगल्यार like rest of the people won't talk anything, right? No, you can complain to RGO or any. I never tried anything like that, but I त्याच would खातीर like म्हाका to. दिसता फायदो घेता अशें दिसना तुका सगळे Yeah. कंडक्टर. सो म्हाका सांग, हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Someone. Tell me the president of India. Pranab Mukherjee. Tell me the president of India. Name of the president of India. Pranab Mukherjee. Okay, ex-president. Pratibha Patil. Good. So प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट जावच्या पयलीं खंयचो पोस्ट सांबाळटालो खबर आसा? Finance Minister. अरे वाह, क्या बात है, जियो मेरे लाल. President of India. President of India. Pratibha Patil. प्रेसिडेंट काय खबर ना. असं सारखी खबर ना म्हाका, पण सांगना. म्हाका दिसता डॉक्टर अमित अन्सारी. President of India. Modi. Modi is the president of India, right? Sure. Yeah. The president and prime minister. Yeah, Prime Minister Modi. No. 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 Then prime minister is the prime minister. Do you know the president of India? Who is the president of India? I don't know. Mukherjee someone? Mukherjee someone. I don't know. Rani Mukherjee. No. I don't know the president. Modi. No. President. That's the prime minister. आमच्या इंडियाचो प्रेसिडेंट कोण? I don't have a good general knowledge. The president of India. Who is the president of India? Don't prompt. No. President of India. आमचा मोदी. Who is the president of India? Pranab Mukherjee. National song of India. कोण नको? President of India. President of India. Simple question. Who is the president of Goa?
Getting his name, man. I don't know. Okay, there is no president for Goa. Yeah. The country has a president. Who is the governor of Goa, you know? No. We don't know. CM of Goa. Parikar. Who करेगा? Full name? Full name Parikar. I don't know. पर्रिकरच्या full name. President of India. प्रेसिडेंट नको रे चल विसरलो? स्किप कर Governor. President is Pranab Mukherjee. That's right. India. प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी. Wow. Okay. प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट जावचे पयलीं खंयचे खातें ताजे कडेन आशिल्लें? प्रणब मुखर्जी आय थिंक सो फायनान्स. Good. Tell me the national song of India. What is it? No idea. Vande Mataram. वंदे मातरम. Can you sing it? One, two lines. वंदे मातरम. नो मोर. Do you know who wrote it? नो. Vande Mataram. Sing it. Two lines. जनगण मन. I don't know. Vande Mataram. वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. And you know who wrote that song? No. Who? Is it Rabindranath Tagore? Is it? Bankim Chandra Chatterjee. Who? Bankim Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee. National song you're talking about. Yeah, not Gulzar. No, Gulzar is recent man. Recent. Yeah, he's a recent. Okay. Who is the president of India? President is Pranab Mukherjee. Shri Pranab Mukherjee. Shri Pranab Mukherjee. वाह. काँग्रेसमॅन काय करे? काँग्रेसमॅन का आवडतं काय? Congress, I'm not involved in politics, but we should give respect to president because he's the first citizen of a country. Wow, Shri Pranab Mukherjee. National song Janagana Mana. No. National song. Vande Mataram. National song of India. Rashtragit. National song. Vande Mataram. Sure. Yes. Good. You can sing that song. 2 lines. Vande Mataram. अच्छा, who wrote it? A.R. Rahman. सो जे आन्सर्स आमकां मेळटा हांगासर ते खूबसूरत तर आसात प्लस फनी आनी खरेंच तुमी एन्जॉय करतले आनी खूब शिकपा सारकें आसा. नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया. National anthem, I know. नॅशनल सॉंग. The Janagana Mana. That जनगण. The national anthem, no. आहान फिलिप. नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया. वंदे मातरम. रवींद्रनाथ टागोर. That's not the answer. Rabindranath Tagore is the wrong answer. Guy. Yeah, some do. Some man. Some Chatterjee. Something like that. That's what I said. I know his surname Chatterjee. Yeah. It starts with B. Yeah. The national song Vande Mataram. You know that song? 2 lines? Yeah. Yes, you can sing. Vande Mataram. Vande Mataram. Sukhdam Subhadam. I know only that, I don't know. Who wrote that song? Rabindranath Tagore. My God. I don't know.